आनीक शेवटी आज पासून तो प्रोजेक्ट जाल्लो ना. म्हाका क्लियर कट सीएमाक विचारपाचें, कारण तेंच्यांनी स्वता पळयल्लो आसा हो प्रोजेक्ट. कारण टुरिस्टीक प्लेस ओल्ड गोवा आतां परत एक्सपोजिशन येवपाचें आसा. जे टुरिस्ट आसतात तांकां थंयसर मार्केट म्हणजे वेवस्थीत जर कितें खरेदी करतलो किंवा खावपा जेवपाची जर वस्तू घेतलो जाल्यार थंयसर वेवस्था ना. आनी त्या खातीर हो मार्केट कॉम्प्लेक्स थंयसर आसा, पूण तो सामको डिलॅपिडेट कंडिशनान आसा. आनी ह्या खातीर म्हाजी चीफ मिनिस्टरान एक म्हाका एश्युरन्स जाय की ते सिरियसली हो प्रोजेक्ट घेवपा खातीर प्रयत्न करतले काय कितें. चुकीच्या खात्याक प्रश्न विचारला. जमीन नसली जाल्यार GSIDC काय करूंक शकना. ताणें हो प्रश्न कृषी खात्याक विचारूंक जाय आसलो, कारण जमीन ती कृषी खात्याची आसा. ती कृषी खात्यान तो विशय जमीन दिवची पडटली, सरेंडर करची पडटली. जेन्ना कृषी खातें सरेंडर करतले त्या वेळार बिल्डींग बांदतलो न्ही हांव. आयज हांव आसा तो टोपी घालून आसा फायनान्साची. ताका कितें दिसता की हांव दोनूय मंत्री एकूच असल्यामुळे म्हजी टोपी आयज एग्रीकल्चरची टोपी ना, त्यामुळे एग्रीकल्चरच्या डिमांडाक हे कर, थंय तुका एश्युरन्स दिवपाचें. एक गजाल सांगूंक सोदता. 2600 स्क्वेअर मिटर इज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय पंचायत आनी इट इज हँड ओवर टू द GSIDC. 2600. आतां एडिशनल तेंच्यांनी जो प्लॅन केल्लो आसा तो त्या प्लॅना खातीर तांकां एडिशनल जागा जाय. ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आमी मागलेली आसा, ती तेंच्यांनी दिवना. आतां फॉर्च्युनेटली तुमी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आसा, जाय जर हाडली हें केलें. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल हिम. ही दुखता एके कडेन, खरपिता दुसरे, खासता एके कडेन, खरपिता एके कडेन. ताणें ताजें खाजप आहा तें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें आहा. आतां ताका हांव सोल्युशन दिता. हो प्रश्न म्हाका तूं जेन्ना पळय एग्रीकल्चर डिमांड हें करतले त्या वेळार रेज कर. हांव डिपार्टमेंटा कडच्यान सगळें डिटेल मागयता आनी तुका ताचेर उत्तर दिता. हांवें ऑलरेडी तशें तुवें सांगतकच ऑफ द ट्रॅक वचून सांगता. क्षणभर टोपी काडून दवरता फायनान्साची. आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा इतलें सांगता की हांवें ऑलरेडी तांकां तुजें प्रपोजल धाडलेलें. कितें जालां तें म्हाका डिटेल आत्तां तुका सांगूंक शकचो ना. त्यामुळे एग्रीकल्चर डिमांडाच्या वेळार रेज करशी जाल्यार हांव तुका हाजेर उत्तर दिता. आय वील ट्राय एंड हेल्प द प्रोजेक्ट. आय हॅव नो ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट इन प्रिंसिपल. पण तें कितें आसा तें पळोवचें पडटलें फायलीचेर. तें म्हाका GSIDCच्या फायलीर पळोवपाक येना. एकच स्पिकर सर, जागा एक्वायर केल्ली आसा. एडिशनल जागा जर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दीत जाल्यार हो प्रोजेक्ट प्लॅन सुद्दां केल्लो आसा GSIDC. परत सांगलें न्ही. एकच मिनट, हांव आनीक आर्ग्यू करना. तुमी एग्री जाल्यार दॅट्स इनफ. तुमी करता म्हटल्यार की तो प्रोजेक्ट जातलो. एकच की तुमच्या म्हायती करता म्हणना. हांवें सांगलां प्रोजेक्ट हांव करता जर जमीन मेळत जाल्यार. प्रोजेक्टाची बॉटलनेक पॉयंट आसा जमीन. त्यामुळे एग्रीकल्चर डिमांडाक त्या जमनीच्या संदर्भान विशय रेज केलो जर तूं जाल्यार हांव अभ्यास तांकां आपोवन हाडून विचारून ताजें तुका उत्तर एग्रीकल्चर डिमांडान दिता. एग्रीकल्चर जर तूं डिपार्टमेंट ती जमीन दिवपाक तयार जालें इन प्रिंसिपल म्हाका हरकत नासल्यो जाल्यार डिपार्टमेंटाचे काही गजाली आसूंक शकता. जाल्यार मागीर मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाचें काम फाल्यांच चालू करता. आतां कितें आयज अडकला त्या जमनी खातीर अडकला. आतां जाल्ली कितें आसा, अर्दी जागा ऑलरेडी घेतलेली आसा. थोडी इल्लीशी हांव अर्दे बांदूंक शकना न्हय. त्यात तोच प्रश्न जाला. त्या खातीर 1000 जागेक लागून आख्खी उरता. दुसरी गजाल जाल्ली कित्याक 1000 स्क्वेअर मिटर जी आतां एडिशनल आसा तितकीच आसा डिपार्टमेंटा कडेन. थंयसर एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा. दोन गोश्टी जावंक शकता. एक म्हळ्यार एन्क्रोचमेंट वयतलो आनी थंय मार्केट कॉम्प्लेक्स जातलो. स्पिकर सर, हांव चीफ मिनिस्टर म्हणटा उत्तर इतलें येता की हांव त्या विशयान लक्ष घालता आनी सोडोवपाचो प्रयत्न करता. कारण लोकांक ह्याच विशयाचेर म्हाका सांगूंक जाय की गांधीचो पुतळो जो आसा त्याच्या भोवतीनी सगळे लोक येवन बसतात भाजी किंवा केळी वगैरे विकपाक. ते बसले म्हणून कांय ना, पण थंय परमनंट स्ट्रक्चर येवंक जायना. एका काळात थंय खूब परमनंट स्ट्रक्चर आयिल्ले तेन्ना ते सगळे काडून तांकां वेगळें मार्केट बांदून दिल्लें आसा. ते डिलॅपिडेटेड स्टेटीन आसा. थंय तरेतरेच्यो भानगडी चलता. स्पिकर सर, हांगा कितें कितें भानगडी आसता. आयस्फ्रूटवाल्याक आयस्क्रीमवाल्याक आपले आयस्क्रीम विकूंक जाय म्हणून तो गाडे फ्लोट करतालो. ते आमी बंद केले. तशेंच ऊसवालो एकटो ऊसाचो ट्रक घेवन येता आनी हायवेचेर सगळे ऊसाचे गाडे हांवें काडूंक लायले पयर. आतां सगळे कडेन आरसराचे गाडे. एकटो चिंबेल रावता तो ट्रक घेता आनी सकाळचो ह्या तोका वचून त्या तोका पर्यंत आरसरा दीत भोंवता. पूण तुमी जर थंय बंदी घालशात घाला ऑलरेडी थंय. ना, कालूच वचून येयला हांव. हाजेवाल्यांक हांवें सद्या थारावन ना इतल्याक. काल सगळे थंय येवन बसल्यात. भाज्येकार काडलेले तांकां वेगळें मार्केट बांदून दिलां. न्ही, भाज्येकार म्हणटा न्ही. भाजी केळी कितें कितें, पण ते परमनंट बसता. परमनंट बसता. म्हाका दिसना
परमनंट नासतले. ते बसलेले सगळे हांव पासार जालो ते नाही, घेऊन कोण गरीब मनीस बसले म्हणून काय ना. नाही गरीब मनीस टोपली घेऊन आयलो आणि बसलो आणि ते काय टोपली घेऊन गेलो जाल्यार आमचे काय ऑब्जेक्शन ना. ताका ऑब्जेक्शन ना, परंतु पळयता हांव चॅक करता. वेळ वचत जाल्यार थंय ते बांदून काडटले आनी मागीर त्रास जातलो. फुडलो प्रश्न श्री प्रताप सिंग राणे. स्पीकर ए. स्पीकर सर, उत्तर छापील कागदा प्रमाण. सवती महाशय, सांखळीचें हॉस्पिटल बरें जालां जावचें आनी तेजें उद्घाटनूय जालां म्हणून सांगलां 23 तारखेक. पूण वाळपयचें निश्चित ना, वाळपयचे लोक दुयेंत पडना अशें दिसता न्हू. ते केन्ना करतले तुमी ते सांगात. स्पीकर सर, आमी ह्या दिसांनी सांखळेच्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन केलां. हाच्या नंतर दिवचल आसा, वाळपय आसा, उसगांव आसा, बाळी आसा, केपें आसा, शिवोली आसा, ही सगळींच बांदकामां चालू आसात. ज्या वेळार जेंकां म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बहुतेक ही हॉस्पिटलां बहुतेक ही इमारती बांदता, जशी बांदून कंप्लीट जातली, कंप्लिशन सर्टिफिकेट मेळटलें, तें जालें की आमी उद्घाटन करतले. मी उद्घाटन केन्नाय करात, पूण तें बेगीन कंप्लीट करात ना. आसा तें चालू आसा हॉस्पिटल. बजेटान सांगला मरे. कितें आसा, तालुको व्हडलो आसा. एका वाटेन सांग्याक मेरेन पावलो, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक तेंकलो. तेन्ना हें मातशें बेगीन जावंक जाय. स्पीकर सर, थंय जुने हॉस्पिटल आसा, ते चालूय आसा. थंय डॉक्टर्स, नर्सीस जेंची आवश्यकता आसा त्यो आमी दिल्ल्यो आसात. ह्या सगळ्याच हॉस्पिटलांनी पयलीं परस जास्त दोतोर आनी नर्सीस पाविल्ले आसात. आनी बहुतेक सगळ्या हॉस्पिटलांनी त्यामुळे पेशंटांची संख्या सुद्धा वाडलेली आसा ह्या वर्सभरात. श्री विश्वजीत राणे. Honorable Leader of Opposition already got clarification from the Minister. I have nothing to ask. श्री प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, सांखळे हॉस्पिटलाचो प्रश्न आयलो तर तांच्यांनी अपग्रेडेड टू CHC केला, बट अजूनही CHCचें अपग्रेडेशन थंयसर जावंक ना. कारण ऑन पेपर म्हाका दिसता CHC जाला, हांवें म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे. आनी अजूनही आमी PHC म्हणटा. ऑनरेबल अपोजिशनान जसो प्रश्न विचारला त्याच धर्तीचेर तेंच्यांनी तेजें अपग्रेड टू CHC करचें आनी लोकांक CHCच्या हेजेर आनी तातूंतल्यो बाकीच्यो सोयी ज्यो आसा, कारण आमी पळयता दिवचले आनी सत्तरी तालुका हेका कंबायननी हे जेन्ना हॉस्पिटल आसतलें तेन्ना थंयसर गायनेक फूल टायम आसचो, MD मेडिसीन आसचो, पिडियाट्रिशियन आसचो, हाजी सोय तेंच्यांनी जशें म्हटलें तेंच्यांनी की डिस्ट्रिक्ट लेवलाच्या हॉस्पिटलाचेर ज्यो सोयी आसा त्या धर्तीचेरूच त्या हॉस्पिटलांत दिवपाक करच्यो. कारण थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो सगळ्या लोकांक वापर जावचो ही म्हाजी तेंच्या कडेन मागणी आसा. तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन पुराय करची. स्पीकर सर, गोव्यात 5 CHCs आसात. एका CHC भोवती एक 3-4 PHCs लिंक्ड असतात. एज इट इज आज जे वाळपय जे केंद्र आसा ते CHCचो दर्जो ताका आसा. तशें लोकेशन पळयलें दिवचले, सांखळे आनी वाळपय जाल्यार वाळपय ऐवजी सांखळे CHCचो दर्जो दिवप हे जास्त संयुक्तीक आनी उपयुक्त जातलें. पूण वाळपय CHC आसतना दुसरी आनी एक कुशीकूच सांखळे दुसरी CHC जावंक शकना. जर सांखळे करूंक जाय जाल्यार वाळपयचो दर्जो काडून सांखळेक दिवंक जाय. ऑटोमॅटिकली वाळपय मागीर CHCची PHC जातली. खातें हाचेर विचार करतले. सवती महाशय, सध्या जरी मायनिंग बंद असलें तरी सेस फंड म्हणून आसा, लेबर वेलफेअर सेस फंड. एक आमी हॉस्पिटल सांग्यार हांगा उगडला, आमच्या तिस्कार उसगांव. दुसरें तुमच्या त्या निधीसून हांगा वापर करूं येता. मातशें पळयात थंय कितें आसा. पिसुर्ले, परत होंडा आनी त्या भायर सांखळी आसपास मायनी चलतात. हरवळ्यांच्या वयल्या वाटेन थंय आमचे
कुडणे बिडणे त्या वाटेन नावेरी आमोणा. तर मायनिंगची जी निधी आसा सद्या ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टराक सांगता ही निधी गोंयान वापरूंक जाय ती वयता नागपुरा केंद्राच्या हितून. आमची जी हक्काची निधी जवळ जवळ 1 कोटी वयर आसतली. मायनिंगच्या वर्करांक घरां बांदपाची, तेंच्या खातीर डॉक्टर सुखसोयी सगळ्यो दिवपाच्यो, शिक्षणाची हे सगळें आमकां हेचो फायदो गावना. तेन्ना म्हाजी विनंती आसा तुमकां की तुमचे आनी चीफ मिनिस्टर की हे पयशे जे आमच्या कामगारांच्या हक्काचे ते आमकां येवंक जाय. तेन्ना हे साखळे हे केंद्र तुमच्यान अपग्रेड करूं येता. प्रश्न क्रमांक 5 श्री विजय सरदेसाय. सभापती महोदय, म्हाका खरें म्हणजे प्रश्न 2A विचारपाचो आशिल्लो, पूण ताचें उत्तर आत्तां म्हज्या हातान पडलां. सो तो वाचून म्हाका रेलेवंट ताचेर हांव करपाक शकना. सो हांव 2C हो प्रश्न विचारता. म्हाका आत्तां मेळ्ळां उत्तर. हाऊ इज इट पॉसिबल? 48 hours पयलीं मेळूंक जाय, पण कमीत कमी 24 वरां पयलीं मेळूंक जाय. कोणाक मेळून ना आसत, इफ ही रेजीज एन ऑब्जेक्शन वी कॅन पोस्टपोन द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट हे. तुमी सांगूंक जाय न्ही पावून ना आसत जाल्यार. इट शुड नॉट हॅपन. इट शुड नॉट. हांगा मी उत्तर मेळूं ना म्हणून आत्तां आयलां तें. वेन आय ओपन द पॅकेट आय सो रातचे दवरता आसतले, रातचे रातचे दवरता आनी आतां मेळटा आमकां. एनीवे हांव 2C विचारता. बट इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इट्स फॉल्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, कोणाचो फॉल्ट आहा तुका खबर ना. उत्तर छापील कागदा प्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सरकारान पंचायतीक दिल्ल्या सुवर्ण महोत्सवी निधीचो विनियोग कसो जाला ताचे डिटेल्स हांवें मागिल्ले. आनी आमच्या मतदारसंघात जी सांतांद्रे पंचायत आहा त्या पंचायतीन कसो केला ताचे डिटेल मागिल्ले. ताजे म्हजो एक प्रश्न उत्तर म्हाका मेळ्ळां. एकूच प्रश्न म्हजो आसा की पंचायत स्वताहून जेन्ना खंयचेंय बांदकाम करता तेन्ना तांकां खंयच्याच खात्याची परवानगी बी घेवपाची गरज नासता काय कितें? समजा पंचायतीक कितेंय बांदकाम करपा जाय, कंपाऊंड वॉल किंवा इमारत, जाल्यार तांणी कोणाचें परमिशन घेवपाचें? स्पीकर सर, सगळ्या बांदकामांक लायसन्सिंग ऑथॉरिटी ही पंचायत आसता. पूण सादारणपणे लायसन्स दिवप हे जरी तांच्या हातान आसलें तरी अन्य ज्यो गजाली आसात, म्हणजे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग आसत, हेल्थ आसात, PWD आसात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसात, हांच्यो ज्यो एनओसीज लागतात त्यो खऱ्यो म्हणजे ताणें मेळोवंक जाय. आनी ताच्या नंतर स्वताच्या बांदकामांक सुद्दां ताणें लायसन्स दिवंक जाय अशें म्हजें मत आसा. सभापती महोदय, जे 10 लाख रुपये तांकां दिल्ले तातूंतले 6,06,681 रुपया तांणी सर्वे क्रमांक 2/1 ह्या प्रॉपर्टीक कंपाऊंड वॉल घालपाक खर्च केल्या असो लेखी उत्तर आसा. पूण त्या पंचायतीन TCP कडच्यान कंपाऊंड वॉल बांदपा खातीर परमिशन घेतलां काय ना? जर घेतलां आसत जाल्यार त्या मंत्र्यांनी स्पश्ट करचें. कित्याक हांवें मागलां की तांणी कोणा कडच्यान परमिशन घेतलां. ताका उत्तर दिलां की जांचें परमिशन तांकां आसा, एक म्हणजे रिझोल्युशन आसा पंचायतीचें पास्ड ऑन 22/10/2011. दुसरें आसा टेक्निकल सँक्शन फ्रॉम एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफ वर्क्स डिव्हिजन 5 PWD. आनी तिसरें आसा तें एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल फ्रॉम गव्हर्मेंट कन्वेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत. ही 3 आसा. हाज्या भायर खंयच्याच हाचो उल्लेख ना. वेदर देव गॉट अ क्लियरन्स फ्रॉम TCP. स्पीकर सर, म्हज्या म्हायती प्रमाणे पंचायती आपल्या क्षेत्रांत जेन्ना बांदकाम करतात तेन्ना आपूण लायसन्सिंग ऑथॉरिटी ह्या नात्याचेर बाकीच्यो फॉर्मेलिटीज करतात अशें म्हाका दिसना, ज्यो म्हज्या मता प्रमाणे करूंक जाय. हांगाय ह्या पंचायतीन ही फॉर्मेलिटी केल्ली ना.